रॉय नायकान मडकय घातिल्ल्या कार्यालय संदर्भात प्रस्न विचारल्यार रितेश नाईक म्हणटा तशें ताका खूब लोक मेळपाक येतात। तो मडकयन वेंचणुकेक रावता काय ना हो प्रस्न पत्रकारांनी डायरेक्ट ताकाच विचारपाचो। हातून आपूण काय सांगपाक शकना, तशें काय उलोवप जाल्लें ना म्हण रितेश नाईक उलयला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। बर्थडे आशिल्लो त्याला मडकय घातले ताणें बर्थडे आशिल्लो ताचो आनी ते निमतान ताका खूब लोक मेळपाक आयले। मडकयचे येता सगळे तेजे कोण फ्रेंड्स सर्कल आसा सगळे कडेन आसा न्ही, एक टायम लेट ताका मेळपाक आयले। सो इफ ही इज कंटेस्टिंग ऑर नॉट यू शूड आस्क हिम। ना पण भाव म्हणून तुका कितें खबर आहा? ना सद्या अजून मेरेन पूण आवाज आसा मडकय भोंवता म्हणटा। हांवें तशें डिसिजन जावना। सो इफ ही इज प्लॅनिंग टू कंटेस्ट यू शूड आस्क हिम। ना पण बॅनर ताणें मारला न्हू मडकय। बॅनर मारला ते मारून सगळे दाखयता. कडेन मारला। सगळ्या कडेन. सगळे लोक आमचे कार्यकर्ते माझे वडील जे रविनायक आशिल्ले हय मडकय आशिल्ले खूब वर्सां आमदार आशिल्ले। सो ते लोक खूब आमचे कॉन्टेक्टान आसा, आमकां लोक मेळटा। सो आमचे एक पर्सनल नाते आसा. हय नाते आसा, लोकां बरोबर रिलेशन आसा। अशें न्हू मरे की तो ते MGP वसुदीन फोंड्या येता म्हणून तुमी मडकय वयता। ना सी आतां तेच सांगताले आमचे कडेन मडकय आमी रिप्रेझेंटेशन केलां म्हणजे सातारा। हय आमचे लोक खूब वळखीचे आसा। तसो तोय म्हणटा ते बर्थडेक लोक आयले ना आनी तोय तशें MGPचे वसुदीन म्हटलेलें आसा की आमचे बरे मागपी फोंड्या खूब आसा। ते सांगता न्ही लेटस्ट हांव आतां काय उलोवपाक शकना। लेट्स डिसायड डिस्कस इट लेटर। वी आर इन कोalition। सो तुमी यो आमी थिंगा वयता तशें म्हणटा तूं। कोalition वी आर इन कोalition। सो वी नॉट आतां तेजो ऑफिस ओपन जाता तुमी आमकां कितें कशें कितें ऑफिस ओपन करून दुसऱ्या दिसा उलयता लेट अस सी वी आर इन कोalition वी आर इन कोalition।